आम्ही घरा असताना फोनार सोशल मीडियार आसता हाचे मुखांतर भुरग्यांक कसली देख दिता मनशा संबंध रुता करच्या की वा चार गडी भायर आसल्या मनशा लागीं संबंध दवरूंक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता जाणवाय आमकां हांकारी करता मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता हांव शिकला म्हजो भावार्थ गट आसा म्हाका जाय जाल्लें करता हे म्हजें स्वतंत्र म्हणून जर हांव हांकारान भरता जाल्यार ती वाडावळ हाडिना बदलाक म्हाका आसली जाणवाय हांव हेरांचेय चिंतून तांकांय बऱ्या देखी मुखांतर जर हांव आदार दिता जाल्यार थंयसर वाडावळ आसा. भोवन निबडिनो जेजून दोंगरा वयर दिल्ल्या प्रसंगांतलो थोडो वांटो न्हय मातेवाच्या वांजलांतलो बदलाक लुकाच्या वांजलांतलो आमी आतां आयकलो. आतां आयच्या वांजलांत जेजू कितें म्हणालो कांय म्हणूंक ना गे कितें म्हणालो सुमार 10 वळी वाचल्यो हांवें तातूंत एक शब्द सांगचें जाल्यार परतून परतून रिपीट केल्लें जेजूचें सेंटेन्स तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्यांक कालें करा बरें करा तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा. हे आतां व्हडलो शर्माव जायचें म्हणना सिंपल न्ही गे सिंपल तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा. पूण आज हांव सांगता की आमकां द्वेशितल्यांचो सोडा आमचो मोग करतल्यांचो सुद्दां आमी द्वेश करता. कळ्ळें गे तुमकां जेजू म्हणालो तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा म्हणून आनी तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग केल्यार तुमकां कितें फायदो दुसरे करतात तांत व्हडलें काल्या. पूण हांव सांगता की आमचो द्वेश करतल्यांचो आमी द्वेश करचें सोडा आमचो मोग करतल्यांचोच आमी द्वेश करता. वय गी तुमी तकले आलेले जाल्यार हांव विचारतां कशें गे म्हणून जाप दिवयेत गे. ओके समजूंक प्रयत्न करया. आतां आयच्या पयले वाचपाक आमी या. पयलें वाचप सान पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतावन काडलां. ह्या दिसांनी जर तुमी सदांच्या मिसाक वेतात जाल्यार वा घरांत मिसाची वाचपां वाचतात जाल्यार पयल्या वाचपांत सान पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलीं वाचपां आमकां आयकूंक मेळटात. आतां सान पावलून पत्रां बरयल्लीं आसात कित्याक म्हळ्यार खंयसर सक्कड तो देवाचें उतर परगट गेलो खंयसर सक्कड ताणें क्रिस्तांव धर्म वंपलो आनी तो आनी कडेन गेलो. कोरिंथाक आयलो कोरिंथांतून आनी कडेन गेलो कोलोसे गेलो कोलोसेंतून एफेजा गेलो आनी कडेन गेलो. सो गेल्ल्या वेळार कितें जालें त्या समाजेंत थोडे समस्या उपजले. आतां ते समस्या उपजल्ल्या वेळार ताका परिहार कितें ताका परत्यान तें येवंक जायना. त्या देखून तो कितें करता तो पत्रां बरयता. त्या पत्रांत तो थंयसर आसच्या समाजेंत आसल्या समस्यांक परिहार कितें म्हणून सुचयता. थोडे फावटी ताकाच कळटा ओके कोरिंथान असलो असलो समस्या आसा म्हणून थोडे फावटी कोरिंथाचे ताका बरयतात अळे पावलू हांगा असलो असलो समस्या आयला हाका कसलें परिहार. सो पावलू कितें करता परत्यान कोरिंथाक येवच्या बदलाक तो खंयसर आसा थंय तावन तूं पत्र बरयता आनी पत्र बरोवन त्या समाजेंत आसल्या समस्याक परिहार दिवचे प्रयत्न करता. आतां तसलें एक पत्र हें कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आनी ह्या पत्रांत तुमी वाचलें जाल्यार थंयसर कोरिंथाच्या समाजेंत आसले दुसरे दुसरे समस्ये तो एड्रेस करता. म्हळ्यार तो समस्ये पयलें उल्लेख करता आनी त्या समस्यांक एक परिहार दिता. आतां आयच्या वाचपांत तुमी आयकल्ले प्रमाणे थंयसर कसलो समस्या आसलो कसलो समस्या आसलो आयचे पयलें वाचप आयकलें तुमी थंयसर एक समस्या आसलो कसलो समस्या तो
पळया बोंब्यांक भेटयल्ल्यो वस्तू कोणी खावयेत हो समस्सो बोंब्यांक भेटयल्ल्यो वस्तू कोणी खावयेत आतां कित्याक हो समस्सो आयलो कित्याक म्हळ्यार कोरिंत आतांच्या काळार बरी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हणून येत मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हळ्यार सकटचो लोक थंयसर येता कित्याक तें एक पोर्ट सिटी जावन आसलें म्हणटना थंय बिझनेस आसलें वेव्हार चलतालो त्या देखून हरियेकोटचो लोक येता आतां बेंगलोराक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर हरियेकोटचो लोक येता कित्याक थंयसर IT कंपनी आसात कामाक मस्त अवकाश आसा त्या देखून हरियेकोटचो लोक येता कशें दुबायक लोक वता थंयसर कामाक अवकाश आसा म्हणून तशेंच हांगा कोरिंतां ती अवस्था आसली त्या देखून हरियेक लोक थंयसर येतालो येता आसतना कितें जाता तांची संस्कृती आसा तांची दस्तूर आसा तांच्यो रिती रिवाज्यो आसात आतां त्यो पाळीच्यो आसल्यो आतां असल्या संदर्भार थंयसर कितें आसलें म्हळ्यार दुसऱ्या संस्कृतीचो लोक आसतना ते तांच्या देवाक आराधन करताले तांच्या देवाक आराधन करच्यान एक रीत आसली की तांच्या देवाक मनजातीची बली अर्पोवची चिंत्या व्हडलो एक पाडको मारलो देवाक बली जावन अर्पिलें देव सगळो पाडको कताय वा एक दुकोर अर्पिलो जाल्यार देव दुकोर कताय दुकोर कांय ना पूण देवाक कालें जाय देवाक रगत जाय सो उपरांतले कितें करताले ते थोडो वांटो थंयसर आसलेल्या देवळांत आसलेल्या पुजारीक याजकाक तो दितालो आनी उरलें सकट ते पाटी व्हरताले पाटी व्हेल्ले उपरांत चिंत्या एका कुटुंबाच्यान व्हडलो एक दुकोर थंयसर देवाक तांच्या अर्पिला जाल्यार अन्य धर्माचे दुकोरी देवाक अर्पितात न्ही वय सो ते हाडले घरा हाडले उपरांत सगळो दुकोर रांदूंक जाता ताका त्या दळा आतांचे बरी फ्रिजरान आतलें कोण ना दवरूंक 1 म्हयनो भर 2 म्हयनो भर दवरून रांदयेत म्हूण त्या देखून ते कितें करताले घरा इल्लें दवरून उपरांत मार्केटीक विकताले पयलें थंयसर आसलेल्या देवळाच्या याजकाक उरलें तांकां इल्लें रांदूंक आनी उपरांत उरलें मार्केटीक विकताले पाड करचें कित्याक आतां असलें मांस थंयसर मार्केटीन मेळिल्ल्या वेळार हांगासर आसलेल्या क्रिस्तांवाचो एक समस्यो आमी वचून तें मांस हाडयेत गे आमी वचून तें मांस खावयेत गे म्हूण सिंपल तुमकां एक एग्जाम्पल दिता तुमी चिकन स्टॉलाक गेल्यात जाल्यार थंयसर कितें बरोवन आसता कितें बरोवन आसता हलाल म्हणून बरोवन आसता न्ही तुमी पॅकेट हाडलें जाल्यार तातूंत बरोवन आसता हलाल म्हळ्यार कालें मुस्लिमांच्या रिवाजी प्रमाणे तें चिकन मारलां म्हळ्यार चिकनाक सुरी घालतना तांणी थोडी मागणी म्हणूंक आसात ताच्या गळ्याक इल्लें उदक सोडूंक आसा ती मापळी ती मात्र मांस खातात तले मांस मात्र खातात आतां मुस्लिमाच्या रिती रिवाजी प्रमाणे मारलेली कोंबी आमी वचून हाडयेत गी आमी खावयेत गी म्हणचे एक सवाल आतां असलोच समस्यो थंयसर आसलो अन्य धर्माच्या देवाक अर्पिल्लें मांस आमी खावयेत गी म्हूण सांबावलो कितें म्हणालो तो म्हणालो तुमी कांय कांय प्रॉब्लेम जायना कितें प्रॉब्लेम जायना ताका एक कारण आसा पळया तो म्हणटा पळया बोंबे म्हणलें तें संवसारांत कांयच न्ही आनी एक देव शिवाय दुसरो ना म्हणून आमी जाणाव जर आमी एका देवाक पातयेता जाल्यार आमचो देव मात्र तो नीज देव त्या देखून उरले कितलेय बोंबे आसूं देत ती बोंबींच बोंबे म्हळ्यार डॉल ताका जीव ना ताका सकत ना आमच्या देवाक पदवेदार देवाक आसची तितली सकत ना तो आमचो भावार्थ तो भावार्थ आमचे थंय घट आसूंक जाय जर तुजे थंय असलो भावार्थ आसा जाल्यार तूं खंयचेंय तें कांयच तुका बादाक करिना फर्स्ट रिजन सांपावलून हांगासर दिवचें पूण आतां आनी एक समस्या आसा आनी एक समस्या कितें म्हळ्यार चिंत्या तुवें आनी एकल्याच्या देवाक अर्पिल्लें मांस खाताय वा आनी एका देवाचें कितें आसा तें तुका दिल्लें तूं खाताय वा तांच्या फेस्तांक वचून थंयसर तूं भाग घेताय आनी तांणी वाडिल्लें तूं जेवताय आतां हर एकलो कितें करता ह्या दिसांनी कितें करता फोटो काडटा न्ही हर एकल्या हातांत मोबायल आसा आनी फोटो काडटा
फोटो काडून वॉट्सॅपार सोशल मिडियार फेसबुकार इंस्टाग्रामार धाडटा इंस्टाग्रामार धाडिल्ले उपरांत तें पळयल्लो एकलो म्हणटाले तो थंय गेला तो तें खाता तो हें खाता तो थंय ताका आरती दिता हें करता आमी केल्यार कितें तो करता काय आमी केल्यार कितें पळया ताका सांव पावलो म्हणटा जर तुज्यो करण्यो आनी एकल्याच्या पातकाक कारण जाता जाल्यार आनी एकल्याक भावार्थांत धंडोळोवंक कारण जाता जाल्यार तशें तूं करिनाका पळया ताची अपुर्बायेची उतरां आसात पळया तुज्या भावा विरोधू तूं पातक करतना आनी तांच्या अस्कत अंतस्करणाक लुकसाण हाडटाना क्रिस्ता विरोधूच तूं पातक करताय तुका जाणवाय आसा तूं शिकलाय तुजो भावार्थ गट आसा त्या देखून तूं खाताय पूण तुवें केल्लो पळयल्लो तुवें केल्लें पळयल्लो आनी एकलो ताच्या भावार्थान अस्कत आसा आनी तेच ना तुजें एग्जाम्पल पळयल्लो तो कितें करता तोय तशेंच करता आनी तो वांकड्या वाटेक वचून ताचो भावार्थ अस्कत आसा देखून तो नाश जाता तर ताच्या नाशाक कोण कारण जालो तूं कारण जालोय हांव कारण जालो कित्याक म्हज्या वायट देखी वरवीं म्हाका खावंक अधिकार आसा तें म्हजें फ्रिडम म्हजो भावार्थ गट आसा पूण आतां म्हज्या त्या करणे मुखांतर जर आनी एकल्याच्या पातकाक हांव कारण जाता जाल्यार सांव पावलो म्हणटा तूं त्या भावा विरोध पातक आदारते नाय बदलाक क्रिस्ता विरोधूच पातक आदारताय त्या देखून हांवें वडोलो शर्मवाच्या सुरवेर म्हळें आमचो द्वेश करतेल्यांचो सोडा आमी आमचो मोग करतेल्यांचो तूं द्वेश करता म्हणून पळय तोय आनी एकलोय क्रिस्तांव सुभाव आमी कांय गालोटो करून पडोवंक ना आमी सोमा आसा पूण पळया म्हज्या वायट देखी वरवीं कशें हांव ताचो द्वेश करता द्वेश करता म्हळ्यार ताका हांव वायट देख दिता आनी ताचो नाश जाता थंय म्हज्या वयरीचो हांवें नाश जायचेच म्हूण आशेवचें त्या देखून हांव ताचे कडेन उलयना हांव ताचे कडेन संबंद दवरिना तो येता जाल्यार हांव येणे वेता तो आसुनी नातल्ले बरी हांव चलतां म्हळ्यार तो म्हाका येदोळसून नाश जाला त्या देखून हांव ताचे कडेन उलयना संबंद दवरिना पूण हांगासर पळया म्हजे लागीं उलोवचो म्हाका कांय गालोटो करून पडनासतना आमी समाजच्या मनशाकच म्हज्या वायट देखी वरवीं हांव कशें दुसऱ्याक पातकाक कारण जाता भाऊ न्हू भयणीनो हांगा सांव पावलो केवल अन्य देवांक दिल्लें काणकावचे विशयेन उलयते ना हातून आनीक एक गूंड अर्थ आसा तुमकां कांय नासतना राव कांय जायना जेजून म्हणलें बरी एक कडच्यान केल्लें आनी एक कडच्यान वेता कांय बाधक जायना जर तुजो भावार्थ गट आसा जाल्यार पूण सांव पावलो हांगा एक आच्छाकी आनीक वर्त्या गुंडायेचो एक लिसांव आमकां शिकयता तें कितें म्हज्यो करण्यो म्हजें उलोवणें म्हजें नडतें जर आनी एकल्याचेर वायट प्रभाव घालता जाल्यार हांवें जागृत आसूंक जाय जर म्हजें उलोवणें म्हज्यो करण्यो म्हजें नडतें आनी एकल्याच्या नाशाक कारण जाता जाल्यार ताच्या नाशाक हांवूच कारण जाता आनी हांवें क्रिस्ता विरोध पातक आदारलेलें बरें जाता भाऊ न्हू भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार कितल्यो संदर्भनांत आमी असले एका पातकांत पडचें 2-3 दृश्टांत हांव तुमचे मुखार दवरून हो नियाळ आखेर करता पळय आमी घरा आसतना आमचें उलोवणें भुरग्यां मुखार कशें आसता कोणा विशयेंत आमी उलयता आनी एकल्या विशयेंत उलयता आसतना आमचें उलोवणें कशें आसता हाचे मुखांतर आमचीं भुरगीं कितें शिकतात हांव वायट देख दिते नांगेना पळय वडोल शर्मा वर म्हळें म्हजो मोग करतेल्यांचो तूं हांव द्वेश करता म्हणून वयगी न्ही आमी घरान कांय इल्लो मनस्ताप आयलो कांय इल्लें वाद विवाद जालो आमी कशें तो वाद विवाद परिहार करता एकामेकाक गालोटो करून पडतना आमी कसलीं उतरां उलयता
आनी हाचे मुखांतर आमच्या भुरग्यांक आमी कसली देख दिता समस्ये खंय उपजतात भुरगीं व्हड जावन फाल्यां ती काजर जावन येतना तांचे मदें समस्या उपजतात त्या दळा आमी वडिलां जावन आसलीं आतां आमच्या समस्याक परिहार कशें सोदून काडटा फाल्यां ती कशें त्या समस्याक परिहार सोदून काडटली सोरो जिवाक बरो म्हणटात पूण आमी पार्टी करता आसतना आमी पियेत आसतना आमी सेवता आसतना जावं बिडी सिगरेट सोरो आमच्या भुरग्यांक कसली देख दिता आमी कितलेशा कुटुंबांत आवय बापूय पिवंडे जावन आसलीं तांच्या भुरग्यांनी तीच वाट धरिल्ली ना गे पण आमची भुरग्यांचो आमी द्वेश करिना आमचो मोग करता पूण हांगासर हांवें वडोल म्हणलें पळया आमी मोग करतले हांव तांचोच द्वेश करता कशें इनडायरेक्ट जावन आमच्या वायट देखी मुखांतर आमच्या घरा थोडे फावटी भिकारी येतात वा आमी वाटेर तेणें चलतना आमचे लागीं भीक मागतात तांचे थंय आमी कशें चलता आनी हाचे मुखांतर आमचीं भुरगीं कितें शिकतात आमी घरा आसतना फोनार सोशल मिडियार आसता हाचे मुखांतर भुरग्यांक कसली देख दिता मनशा संबंद रुता करच्या की वा चार गडी भायर आसल्या मनशा लागीं संबंद दवरूंक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता असले दाखले दिवनूच वशी येता मुखार भोंवून न्ही बिडनो त्या देखून हांवें सांगूंक जायना की म्हाका स्वतंत्र आसा हांव जाय जाल्ले बरी म्हाका करता तो जाल्यार काटान पडोवन दी उडास दवरा देवान कायनाक विचारलें सवाल तुजो भाव खंय आसा कायनान कितें म्हणलें हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवली गे वय हांव म्हज्या भावाचोय राखवली म्हज्या भयणीचोय राखवली म्हज्या भयणीचोय राखवली त्या देखून मुखार भोंवून न्ही बिडनो हांगासर सांव पावलो आयच्या उतरांत आयच्या वाचपाच्या पयल्या वळींत म्हणालो पळया जाणवाई आमकां हांकारी करता जाणवाई आमकां हांकारी करता मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता हांव शिकलां म्हजो भावार्थ गट आसा म्हाका जाय जाल्लें करता हें म्हजें स्वतंत्र म्हणून जर हांव हांकारान भरता जाल्यार ती वाडावळ हाडिना बदलाक म्हाका आसली जाणवाय हांव हेरांचेय चिंतून तांकांय बऱ्या देखी मुखांतर जर हांव आदार दिता जाल्यार थंयसर वाडावळ आसा म्हजी वाडावळ आसा म्हज्या भाव भयणीची वाडावळ आसा कुटुंबाची वाडावळ आसा समाजाची वाडावळ आसा म्हालगड्यांनी सांगलेलें एक उतर आसा जर हांव सर्गाक वेता जाल्यार हांव एक सुरो वचना तशेंच हांव यमकोंडाक वेता जाल्यार एक सुरोच वचना म्हज्या फाटल्यान व्हडलो पाटलामो आसता कोण आसो जर हांवें बरें प्रभाव हेरांचेर घाला जाल्यार खंडीत म्हज्या फाटल्यान ती येतली जर हांवें तांकां वायटाक ओडलां हांव वायटाक वेताना ती म्हज्या फाटल्यानच येतली त्या देखून आमचो द्वेश तेल्यांचो मात्र आमी मोग करचो न्ही आमचो मोग करतेल्यांचोय खऱ्यान मोग करया आनी अशें मोगाळ भोंवून न्ही बिडनो म्हजें स्वातंत्र्य खऱ्यान बऱ्यान उपयोग करया आमेन